Welcome to the Garden of Glory. सगळ्यांक तुमकां माया मोगाचो येवकार. पवित्र सोबा मायाच्या 31वेर फाल्यांच्या दिसा भाग्यवंत आंकवार मारयेची एलिझाबेथीक भेट ही परब समारंभता. तशेंच आमच्या कातेद्रलांत ओल्ड गोवान आमी 3 गोरजांची सायबिणेची परब समारंभता. तर आतां मिसाची वाचपां चितान आयकोवया आनी ताचेर नियाळ करुया. सोफोनियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सियोनाचे धुवे संतोसाची गितां गाव. इस्रायेला खुशालकायेन जोय जोय कोर. जेरुजालेचे धुवे आनंद भरीत जा. सगळ्या तुज्या काळजान खुशालकायेचे उल्हास सोड. तुजेर फोर्मोण पडलोलें तें सर्वेस्परान पयस केलें. तुज्या दुस्मानांक ताणें भायर घालें. इस्रायेलाचो राजा सर्वेस्पोर तुजें मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतोलें म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुजाल्या विशीं उलोवन म्हणटलीं, सियोना भियो नाका, तुजे हात गळूंक दिवं नाका. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजें मोदें आसा. पोदवेदार झुजारी तो. तुजे विशीं तो खुशाल बरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाचो दीस जाल्ले परी तुजे खातीर खुशालकायेच्या नादान तो नाचतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. खरेंच देव म्हजो तारोक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ. ताचें हांव किर्तन गायतां. तो म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक दिनवासात. व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या पोरजांक कळयात. ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगळे कडेन परगोट करात. जबाब. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात. कित्याक ताणें केलीं नवलां भिजमितां. शेकान शेक प्रितुमेचेर तीं कळयात, गाजोयात. सियोनांत रावतल्यानो गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात. कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, तुमचो मोग धोंग नासलेलो जावं दी. वायटाचो द्वेस धरून बरें तें करात. भावां भयणीच्या मोळपासान एकामेकाची उपुरबाय करात. आपणा परस एकामेकाक उखलून धरात. सुडसुडायेन बेसारमाय नासतना ओतम्याची कुरपेन सोम्याची सेवा करात. भरवांचो धरून खुशाल जायात. कोश्टा दोगदांनी थीर रावात. थांबो नासतना मागणें करात. देवाचे पोरजे मोदें कोण गरजेक सांपडला जाल्यार ताका पावात. पोरक्यांक तुमगेर बरे भाशेन घेयात. तुमकां धुमाळो दितोल्यांचेर आशिर्वाद घालात. होय, आशिर्वाद न्हय शिराप.
खुशाल आसतोल्यां बरोबर खुशाल जायात. दुखेस्त आसतोल्यां बरोबर दुखेस्त जायात. तुमचे मोदे एक चिताचीं जायात. उंच तोकलेचीं जावं नाकात. पूण गरीब धाकट्या लोकां बरोबर खरे इश्टागोतीन चलात. शाणी म्हूण चिंतून तुमचींच तुमी मुरगोटू नाकात. देवाचें उतर हें. उद्गार. तुवें सोतमानलें देखून भागी तूं आंकवार मारये. देवान तुका सांगलां तें सगळें घडोवन येतोलें. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगरांचेर आसत्या एका शारांत दोडवडान गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलोल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, ओस्त्रियां भितर तूं सोदोय आनी सोदोय तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोमयाची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें? तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडोना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोतमानलें देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडतलें. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारकासोवें म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुर्णेचेर ताणें आपली दिश्ट घाली. आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. चोर बळिश्ट तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावळ्याची तो सोक्ती दाखयता. काळजांत गोरव धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक नितेकाळी केल्ली भासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. लूक ओवेसोर 1:40 आमकां अशें म्हणटा, आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. नियाळाक आधार. म्हजो माम 84 वर्सांचो. चड पिडेंत आसा आनी अंथरुणार पडला म्हूण खबर पाठयली. ही खबर आयकतांच केन्ना काय ताका वचून भेट करूंक मन धार दिना जालें.
वेळ मेळताच ताचे सरशी गेली. ताची नोदोर मुजेर पडताच नजो जाता आसतना उठून म्हजे हात पोशेवन हांसूंक लागलो आनी ताच्या दोळ्यांतल्यान खोशेची दुखां व्हांवूंक लागली. हीच मोगाची भेट काळजांत यादगार जावन उरली. गरजेवंतांची पिडेवंतांची सेवा करतलो जाल्यार आमकां ल्हानविकाय हुस्को उक्तें मन आसूंक चड गरज. मारयेच्या जिवितांत हे गूण सदांच परजोडले. आयच्या शुभवर्तमानांत एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीची खबर आयकतांच वेळ काडिनासतना आपल्याचें पळयनासतना आपल्या कुसव्यांत आसलेल्या जेजूक घेवन तिची सेवा करूंक दोडोडान वेता. एकामेकाची भेट जाताच मारये सवे आसलेलो पवित्र आत्मो आनी जेजूक पळोवन एलिझाबेथूय पवित्र आत्म्यान भरता आनी तांची वेंग आनी नोमान आयकून एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत आसलेलो जुआंव बातिस्त खुशालकायेन उडी मारता. दर एका क्रिस्तांवांचे पयलें मिसांव जावन आसा आमचे सवे आसलेलो जेजू दुसऱ्यांक दिवंक. मारये भाशेन ल्हानवीक जावन गर्व सोडून गरजेवंताचो हुस्को दवरून पिडेवंताची मोगान सेवा करूंक तांचो भरवासो वाडोवंक आमी उक्त्या मनाची आसूंक गरज. तेन्नाच देव आपलो पवित्र आत्मो आमचेरूय पाठयतलो. मोगाळा बापा, दर दिसाक वेळ काडून पिडेवंतांची सेवा करून तांचो भरवासो वाडोवंक प्रयत्न करूंक वावरूंक आमकां सगळ्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share, and subscribe to support this ministry. God bless you.